म्हज्या भयणीन भावनो आमी तर ओगे बसले जाल्यार हो मागण्यांक पर्यंत बसली जाल्यार कितें जाता सगळीं चिंतनां आमची वयर येवंक लागतात आनी भावना आमी थंयसरूच आसा थंयसर तरी आहा कडेक फुडलें चिंतता वो फाटले जे अणभव आसात चडशे जे नॅगेटीव आसात ते थंयसर आमी झगडटा कितें कोत्ता वो येवजणी आसात आमच्यो तातूंतूच आसा आमी म्हणून आमी कोणाचें आयकता थंयसर चडशें आमचेंच आयकता आपलेपणांत आसा म्हणटच तें तशें जाता पूण आमी तो थंयसर मातशें बदलीत जाल्यार देवाक तर आमी हाजीर जायत जाल्यार हें कितें जावंक लागतलें ही चिंतनां भावना आमी ताचे सवय दवरूंक लागतलें आनी ती अदीकान अदीक वचूंक लागतली आनी आमचे मदीं शांती येवंक लागतली तेन्ना ही चिंतनां मागीर आपशींच बंद जावंक लागतली ओगेपण आमी अणभवतले तेन्ना की आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय वाचतना तें आयकूंक जाय आयकलें की ना तो आमचे भितर आसा आनी ताचो पवित्र आत्मा आसा तर आमकां पवित्र आत्मो सगळें शिकोवंक लागतलो कशे भाशेन हीं उतरां आमच्या जिवितान आमी पाळूंक जाय पळय तें मागीर ती चिंतनां आयली की ना परतून ती जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय आनी परतून ओगेपणांत रावंक जाय आनिकूय खोलाय येता मागीर तो आनीक कितें आमकां सांगता दाखयता तें आमी ताचे सवय दवरूंक जाय हे भाशेन आमी शांत जातले आनी ताचें उतर आमचे सवय घडोवन येवंक लागतलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक लागतले अशे भाशेन सायबीण माय सगळें घडलें ती सदांच नियाळ आसताली देवाची म्हणटा भक्ती करताली ताका बसताली आनी देवाचें उतर आज बुड्यान दिल्या उपरांत तिणें कितें म्हणलें हांव तयार आसा हांव चाकोर म्हजी चिंतनां म्हजी भावना म्हजी चाल म्हज्यो येवजणी कांय ना हांव तुकाच हाजीर आसा तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सवय घडोवन हाड तूंच तें कर म्हजे सवय आनी देवान हे परी तिचे सवय जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो आतां ही तिची पळय चाल आसा ती आमी सगळ्यांनी पत्करलेली आसा पूण आमकां तें स्पश्टपणेन कळोंक ना बगर ती दुर्बीण आसतात न्हय बायनॉक्युलर्स तें सगळो गत आमी एडजस्ट करचें पडटा हो कॅमेरा पर्यंत आसा तो एडजस्ट करचो पडटा सारकें क्लियर पिक्चर आमकां दिसच्याक तेच भाशेन आमचें जिवीत क्लियर जावंक जाय आनी क्लियर कशें जातलें तिच्या उदाहरणे प्रमाणे तिच्या नमुन्या प्रमाणे आतां तशें केलें की ना आमी नोमान बरे पर्यंत म्हणली जाल्यार म्हणत रावली जाल्यार ती मागीर आमकां जेजूच्या एकवटान दवरतली पळयात 1917 वर्सा ती त्या भुरग्यांक दिसची पडली ते राखणे आसलेले भुरगीं ती लुसिया जासिंता आनी फ्रांसिस्को ताका दिसची पडल्यान तिणें तांकां कितें सांगलें तुमी मातशें पिराचीत करात कित्या पासत संवसाराच्या सोडवणी पासत तुमी तरी कितें केलें जाल्यार ताका वालोर खूब आसा आनी कित्याक लागून आसा कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान आसा आनी जेजू सगळें तें केलें की ना तें दुसऱ्यांकूय लागता ती धाकटली तेरेजा आसा पळय ती म्हणटा तिणें कितें केलें आपलें जिवीत सगल्यो कोन्यो जेजूक भेटयल्यो दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत तेच भाशेन जॉन मारी वियानी ताणेंनूय तशेंच केलें सगळीं आपली चिंतनां भावना जेजूक ओपून दिली दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आनी जेजून ताचे सगळें कितलो वावर केलो आनी ही तेरेजा धाकटी आहा पळय ती तिका सान फ्रांसीसच्या बऱ्या भाशेन मिशनरीची पात्रण म्हणून धरलेली आसा हितून आसली ती भितर गोंयांतान 24 वर्सांची ती मेली
पूण पळय तिच्या जिवितान सगळो गोत तिणें देवाक ओपून दिले. आनी ह्या भुरग्यांक सायबीण माय सांगतात तुमी मागणें करीत रावात. एक म्हणजे ही दोणवण करात, दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत, दुसरें म्हणजे त्योस करीत रावात. आनी ताका लागून ते पयले महायुध्द आसलेले ते बंद जाले. आनीकूय कितलीं महायुध्दां आनी कितलीं ही घरां चलत आसात न्हयच देशां मदें राष्ट्रा मदें, पूण आमच्या घराब्यांनी पर्यंत चलतात ती हे भाशेन बंद जातली. सायबीण माय कडेन मागलें की ना, मागीर ती कितें करता आमकां जेजूच्या कोठान दवरता आनी आमी मिस्तेरांचेर नियाळ करता. हे मिस्तेर म्हणजे जेजूचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक आकारून येता. आमी ताचे सारकीं जावंक लागता. बेश्टेच त्योस म्हणिना आमी. हाचो हेतू हो, आमी हे भशेन कोत्ता कित्याक लागून आमी शितिदान रावना, जागृतायेन आमची मागणी म्हणिना, तें मागीर निर्फळ जावंक लागता. थोडो वालोर आसा पूण चडशें बेश्टेंच वगडायता आमी. ताका लागून आमचे मदें बदल घडना. बदल घडोंक जाय जाल्यार आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यान सायबीण माय वरवीं करूंक जाय. तियर्स एकदम बरो. 10 पाटी आमी नमान मरे म्हणटा, 2 पाटी म्हणलें की ना मागीर आमचें मन येणें तेणें घुंवता. ना, आमी सगळो गोत रावंक जाय तें. 10 पाटी हे भाशेन म्हणलें की ना आमचे मदें ती खोलाय येतली. आनी 50 पाटी नमान मरी म्हणलें की ना आनी कितली खोलाय येतली आमचे मदें. पूण आमचे मदें हा खोलाय ना, कित्याक आमी वयल्या वयरूच आसा. ना, खोलायेन बुडूंक मारूंक जाय आमी जिवितान. आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत, आनी ताचें जिवीत आमचें सगळें आकारून येवंक जाय. म्हणटच दुसरो मुद्दो म्हणजे वो, आमी सायबीण माय कडेन मागत रावंक जाय. आनी ती कितें करतली आमकां अदीक आनी अदीक जेजूच्या आकारान आमी घडोवन येतले. आनी जेजू आमचें सगळें आपली उतरां कोन्यो चाल घडून हाडटलो. ताका लागून जेन्ना आमी मागणेंत रावता तेन्ना ही सगळीं चिंतना भावना जेजू सगळें दवरलीं की ना आमचे मदें शांती येवंक लागता. तेन्ना आमी देवाचें उतर वाचलें की ना, आयकलें की ना, मागीर पयत वतना आमचें सगळें तें घडून हाडटा. घडून हाडलें की ना पत्तून आमी ताकाच तें ओपून दिवंक जाय. जेजूच्या नांवान तें धरूंक जाय. पत्तून आनिकूय खोलाय येतली, शांती येतली. मागीर कितें जाता, हें उतर आमी मागीर पळोवंक लागता कशे भाशेन आमच्या जिवितान तें पाळूंक जाय. पळय तें पयत वतना आमकां दाखयतलो. तें पत्तून धरूंक जाय. आनी हे भाशेन आमी शांतींत रावलीं की ना आमचें जिवीत नवसरून जें सायबीण मायन सांगलां ते प्रमाणे आमी जेजूच्या सांगाता दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत सगळे आमी ओपून दितले. आनी हे भाशेन सायबीण माये भाशेन आमी अदीक जातले. आयज आमी तेर्साचो रितीत दवरलेलो आसा. 8:30 आमी सुरू करतले. हें हांवें सांगत आयलेलो आसा. आख्खें वर्सभर आमी हांगसर मागणें करीत आयिल्लीं आसा. सद्दां म्हजे बरोबर थोडो लोक आसतालो. तो लोक नासलोले जाल्यार पर्यंत हांव मागणें करतलो आसलो, पूण आसलोलो. देवान तांकां थोड्या जाणांक दवरलेली. जाणीन आमचे बरोबर मागणें केलेल्यान तांकां सांगलें तुमी तेरायेर यात, सगळ्या जाणांक एक कोंत दितलो म्हणून. स्पेशल कोंत केलेलें आसा हांवें, बरें जालेलें आसा. तें हांव तांकां दितलो. सगळ्या जाणांक दिना, जीं कोण येतिलीं तांकां. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक आमंत्रणूय आसा. जीं कोण येतिलीं तांकांय दितलो हांव. म्हणून हे भाशेन आमी अदीक आनी अदीक मागण्यांत रावन आयिल्लीं आसा. तर आयज हो निमाणो दीस आमचो एके वतीन, मागीर फुडें आमी चालू दवरतले म्हूण न्हय, पूण एक तरी शेवट आसूंक जाय न्हय. तो शेवट कसो आयज आमी दवरलेलो आसा. तर आमी सगळ्यां पासून मागतना आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान आमी जिवी आसा. आमी कांय करिना, देवूच हें सगळें करून घेता. देवूच आपल्या पुता वरवीं आमकां जिवीत दवरता, कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत. पूण हें जिवीत आमी ताच्या स्वतांत जिवंक जाय. ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. त्या स्वतांत आमी अदीक आनी अदीक घडोवन येवच्याक आमची चिंतना भावना ताका दिलीं की ना, हांवें तुमकां सांगलें ते प्रमाणे तो मागीर आमकां भितरल्यान दिशा दितलो, उजवाडायतलो आमची चिंतना माना, आनी आमी जेजू सारकीं अदीक जातलीं. आनी हे परी देवाचें जिवीत आमी पत्करून जिवन ताचे मोहिमे पासत आमी जियेतले. आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी जेजू आमचें सगळें करतलो. आनी हे परी आमकां शांती, आनंद, गोठाय मेळटली.
आमचें जिवीत आतां ताका ओपून दिवया हे बेटोवणी वरवीं आमेन.